गोंयच्या कांय खेड्यांनी वाठारांनी असो नरकासूर जातालो। तो चड करून जंय गोमंतक मराठा समाजाचे निवास आसात थंयच तो जातालो। आणि एक अशी प्रतिमा करपाची कसली तरी माकडी तिकडी नरकासुराची म्हणून आणि डबे वाजयत तो गांवान वाड्यार फिरोवपाचो आणि खंय तरी हाडून एका जाग्यार मदीं तो जाळपाचो फांतोडेर। तो जाळलो की मागीर लोक आपल्या घरा वचून न्हावपाचे आणि फुडले कार्यक्रम जावपाचे। एक अतिशय महत्वाचो मुद्दो असो आसा की आमचे कडेन नरकासूर म्हणून कारीट हे जे फळ आसा तें कारीट दावे पायाच्या आंगठ्यान फोडपाचें आणि ताची ती बोट लावन ती कोडू चोव थोडी आपले जिबेर दवरपाची ही पद्धत। खूप कडांनी देवळाच्या देवाकडे देवदर्शन घेवपाक लोक वताले दिवाळीचे दिसा ते दारात हे कारीट फोडटाले। आणि नरकासुराची प्रतिमा ही ठराविक लोकांक पुरती ठराविक कितें म्हणुया ठराविक समाजा पुरती पूण बाकीचे लोकूय तातूंत सहभागी जाताले अशी आशिल्ली। हाचे भायर एक नरकासूर मात्र जो साधारणतः 50व्या दशकापासून सुरू जालो तो म्हापशां। पण त्याचे रूप अशें आशिल्लें की तो पोर्तुगीजांचे प्रतीक म्हणजे जे छळ करतात वायट करतात तांचे प्रतीक म्हणून तो नरकासूर जाळलो की पोर्तुगीजांची प्रतिमा जाळल्याच्या समाधान लोकांक मेळटालें अशे भशेचो नरकासूर आसतालो।